एकठांय जावन आमच्या एक ग्रूप जावन सगळे सेलिब्रेट करतले, कित्याक दर वर्सा वेगळे वेगळे लोक वेगळे तरेन करताले. तर आतां आमकां एक असो ऑपॉर्च्युनिटी दिली मॅडमी की एक कडेन करपाची अशी. सो हांव तिच्या वतीन आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव थँक्यू तिका म्हणटा. आज आमच्या हाऊसिंग बोर्डान आमच्या ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लबाचे आमचे अध्यक्ष आसा बरोबर बऱ्यापैकी होळीचें आयोजन केलां आणि सगळीं भुरगीं आतां तुमी तरी मातशे मिडिया लेट पावले, सगळीं सकाळच्यान तरणाटी जाणटी सगळ्यां खातीर वेगवेगळे कॉम्पिटिशन बरो असो होळी रंगपंचमी हांगा साजरी केली. ऑनरेबल CM सराचे बाबा बीन आमच्या बरोबर आशिल्ले. मेन तांच्यानी हेजे फाटल्यान केला ते प्रत्येक जण आपल्या वाठारान इल्लो करताले, आपले कुटुंबीक कशें जिवाळो जायनासलो. तांच्यानी चितले वांगडा करया, तातूंत उदकाचो वापर कमी जातलो आणि तांच्यानी मेन म्हणजे खास करून ऑर्गेनीक उदकाच्या कलरांचा वापर केला. ही तांचे खातीर अभिमानाची गजाल. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.